नमस्कार, पळोवया प्राइम खबरो। IPL स्पॉट फिक्सिंग रॅकेटांत पुलिसांनी कानोळे मुंबईचे 6 बुकींग केली अटक। कानोळे भाड्याच्या घरांतल्यान फाटलो 1.5 म्हयनो चलताले बॅटिंग, मोबाईल, लॅपटॉप, कॅशी सयत बुकींची यंत्रणा जप्त। बुकी कमी पैशांचो व्यवहार गोंयांतल्यानूच करताले। चड पैशांचो व्यवहार चलतालो गुजरातासावन। रायचूर नावाचो मनीस तांचो बॉस, हवालाच्या माध्यमांतल्यान व्यवहार। चौगुले हायर सेकंडरीत एडमिशनां बंद। सरकार फुडल्या 3 दिसांत हायर सेकंडरी घेतलो ताब्यांत। प्रशासक नेमून इमारती आनी साधन सुविधा घेतले ताब्यांत। पालक भुरगे धरतले कॉलेजी मुखार धरणे। 8वी मेरेन नापास ना येवजणेचेर मुख्यमंत्र्याची टिका। येवजण सारकी ना, कशाय कशी चालीक लायल्या। हायर सेकंडरीनी एडमिशनाक मारामारी जाल्यार नवी डिव्हिजनां। बार्देश, पणजे, वास्को वाठारांत उदका पुरवण सारकी जायना म्हणून राष्ट्रवादी काँग्रेसीचो पणजे आल्तिनार PWDचेर मोर्चो। PWD म्हणटा उदकाची पुरवण पोरू परस पोनू बरी। आनी भाजपा आनी काँग्रेसीच्या कार्यकर्त्यांनी लोकांक घेवन वास्को वालंकिणी रेल्वे कुडचड्यार आडायली। वालंकिणी रेल्वेन कुडचड्यार स्टॉप घेवचो म्हणून रेल रोको। स्टॉप सुरू करपाक रेल्वेक म्हयन्याची मुजत। खबर विस्तारान। IPL स्पॉट फिक्सिंग रॅकेटांत गोंयच्या पुलिसांनी कानोळे 6 बुकींक अटक केली। 6 बुकी मुंबयचे। कानोळे एका भाड्याच्या घरांत फाटलो 1.5 म्हयनो जालो रावताले आनी थंय सावन तांचो व्यवहार चलतालो। तांचे कडल्यान 46 मोबायल फोन, 4 लॅपटॉप, टीव्ही, मोबायल संपर्काचे हेर सामान आनी रजिस्टर्स पुलिसांनी जप्त केल्यात। पुलिसांक थंय 26,000ची कॅशय मेळ्ळ्या। सांजे उसरा मेरेन घरांत पंचनामो चालू आशिल्लो। हे बुकीचो बॉस गुजरातांत बसता, ताचें नांव रायचूर। हवालाच्या माध्यमांतल्यान ते पयशांचो व्यवहार करताले। ही गजाल मुळावे चौकशेंत उक्ताडार आयल्या। IPLांतले स्पॉट फिक्सिंग रॅकेटाची पळामुळा गोंया मेरेन पावल्यात म्हूण कळे उपरांत फाटले सप्तकभर दिल्लीचे पुलीस गोंयान हे रॅकेट उस्तिताले। दक्षिणेन वास्को आनी उत्तरेन बार्देस आनी पेडण्या बुकी, तातूंतले अडकल्ले श्रीसंता सारकेले क्रिकेटर आनी बॉलिवूडांतले मंडळीचे धागेदोरे पुलिसांक मेळ्ळ्यात। सोमारा हे मोठे रॅकेट निमणे पुलिसांच्या हाताक लागले। गोंयचे पुलिसांनी कानोळे धाड घालून मुंबयचे 6 बुकींग अटक केल्या। गोंय पुलिशेन स्वताचे म्हायती वेल्यान ही कारवाय केली। एका भाड्याच्या घरांत फाटले 1.5 म्हयने जाले ते रावन IPLाचो बॅटिंग व्यवहार करताले। बुकींग कडच्यान बॅटिंगाक लागपी संपर्क यंत्रणा पुलिसांनी जप्त केल्या। Apprehend 6 people. Their names are Paresh Asarpota, Ketan Chavda, Hitesh Patel, Amit Papat, Sandeep Asarpota and Nikunj Kirit Lalan. They are all in the age group of 30 to 45. They are all Bombay based. They are basically from Bombay. They had taken this premises on rent for more than a month on a consolidated amount of what has emerged now approximately 2 lakh rupees. This is being owned by somebody who is based in Gurgaon also. We are also going to charge the owner of the house who has allowed this premises to be used for illegal activities. We have produced all the today before the JMFC MAPSA. We are going to seek their police remand also. To the initial input which has emerged during the scrutiny of the registers and other details, the investigation will have to go into other dimensions also. So we have I've constituted a special team under the leadership of SP North to take all those possible follow-up leads. सोमारा सकाळी सुरू जाल्ली पुलिसांची धाड दनपारा उसरा मेरेन चलताली।
गोयचे आणि दिल्ली पोलीस हे बुकींची चौकशी करतात. पुलिशेच्या मुळावे तपासणेन मुखार आयल्यात त्यो गजाली अश्यो. मुखेल वेव्हार गोंयांतल्यानच चलताले. कमी पयशांचो वेव्हार मुंबयच्यान जातालो. चड पयशांचो वेव्हार गुजराता सावन जातालो. गुजराताक रायचूर नावाचो व्हड बुकी आसा. रायचूर हे बुकींचो बॉस. गोंय पुलीस रायचुराचे सोदान कांय व्हड मनीस हे रॅकेटान आसूंक शकतात. 40 फोनावेल्यान केल्ली कॉल्स तपासतात. रजिस्टरावेल्या नांवांचो सोद सुरू जाला. पुराय तपास गोंय पुलिशेचो. दिल्ली पुलीस फकत घेतले जबानी. बुकी आसतले गोंय पुलिसांचे ताब्यान. हे बुकींचो IPLतल्या खेळगड्या वांगडा वा टिमी वांगडा संबंध आसा काय ना हे अजून स्पश्ट जावंक ना. फुडले 2-3 दिसां भितर ह्यो गजाली मुखार येवपाची शक्यताय आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. चौगुले हायर सेकंडरीन एडमिशनां सुरू केल्ली ना. सरकार फुडले 2-3 दिसांत हायर सेकंडरी ताब्यांत घेतलो आनी प्रशासक नेमून इमारत आनी साधन सुविधा ताब्यांत घेतलो अशें मुख्यमंत्री पर्रीकारान म्हणलां. मंगळारा सावन कॉलेजीचे गेटीर भुरगे आनी पालक धरणे धरतले. स्टाफाक भितर सरपाक दिवचे ना अशी शिटकावणी फातोड्डेचो आदलो आमदार दामू नायकान दिल्या. सोमारा मेरेन 11वीची एडमिशनां सुरू करपाक सरकारान चौगुलेक प्रास दिल्लो. सोमारा प्रास सोंपलो. प्रकरण हायकोर्टांत असलें तरी कसलीच अंतरीम स्थगिती दिल्ली ना. चौगुल्याची लिगॅलिटी आमी परफेक्ट हे केल्या स्टडी. तांकां परमिशन क्लास बंद करपाक परमिशन नाकारलेलें आसा. ती मॅटर कोर्टान आसा आनी कोर्टान अजून मेरेन कांयच स्टे बी दिवंक ना. लेट आयज एकूच तुका प्रेडिक्ट करता की फुडल्या 2-3 दिसां भितर चौगुले कॉलेज वी आर टेकिंग ओवर एंड वी आर स्टार्टिंग द एडमिशन. त्यामुळे थंय कशें म्हणजे वी आर द फायल इज मुवींग टुडे. Today I haven't deadline दिल्ली. Till today they have not started admission. I am taking over the management. It includes building and everything. Management प्रशासक नेमतले जशें शाळेन नेमता असो. शाळा रावजी राणे शाळा घेतलेली आहा मरे. That means you take lock stock barrel everything. चौगुले हायर सेकंडरीन 11वे खातीर एडमिशनाक सुरवात करूंक नाशिल्ल्यान पालक आनी भुरगीं काचाबूल जाल्यात. चौगुले कॉलेजीन पळय बंद केल्या हो सामको भुरग्यांचे अन्यायाचे हे केला. अन्याय केला सामको. आणि हे जे पेपराचेर दिता हाजेर दिता आनी हांगा येयला तीच परिस्थिती कांयच ना. म्हळ्यार जातले भुरगे साम भिल्ले आसा. अशी वेळार ह्या भुरग्यांक सपोर्ट करून तांकां एक आश्वासन दिवन मुख्यमंत्र्यान येवपा जाय. 90% वयरूच भुरगीं खूब आसा आनी चौगुले कॉलेज ही सगळ्यात पुरातन साऊथ गोवाची कॉलेज आणि हाणेन असो प्रोडक्ट निर्माण केला आनी अशी भुरगीं दिल्या ह्या भारत देशात आणि ह्या कॉलेजीची स्थिती अशी जावप आणि आज ह्या सगळ्या भुरग्यांक डिप्रायव करप हें खूब वायट दिसता. भोंवत आसा कितले दीस जाले. वेदला गेलो थिंगा गर्दी. दामोदरान 90 एबाव म्हणटा. आतां आमचो चलो 80 आसले ताका खंय वचपाचें. सगळे आयला हांगा ते म्हणटा कवतले. केन्ना कवतले एरांनी डेडलायन घातलेले आसा. 28 कोणाचे लास्ट 29 कोणाचे 30 आनी आमचें केन्ना जातलें कितें करपाचें. भुरगे ऑलरेडी टेन्साप आसा आमकां तितली पर्संटेज मेळना म्हूण. आतां सुसायड करपाचें सुरू जातलें. आतां कितें करपाचें सरकारान कितें तरी करपा जाय. 2 दीस जाले आमी हांगा सकाळ फुडें येतात आनी कितें काय म्हळ्यार फक्त नांवां बरोवन घेतात आनी आमकां सोडटात. भुरगीं घरा कडेन टेन्शनान सामकी रडटात. हांगा जायना थंय जायना. 5 तारखेच्यान कॉलेजी सुरू जावपाच्यो जाल्यो. भुरग्यांचें कितें तरी जावपा जाय आनी फुडार न्ही तांचो तो. आमी हांच्यान थंयच्यान हांगा 10 वत रावता. खंयचे कॉलेजीन वतात. थंय म्हणटा 90 एबाव ही एबाव ती एबाव म्हणटा लास्टाक एडमिशन मेळना. खंय वचप कांय कळना. आमी सगळीं पिशी जाल्यात घरा वतकीर. प्लीज आमकां कोणी आमकां गव्हर्मेंटान हें आश्वासन दिवपा जाय की आमकां सगळ्या भुरग्यांक मेळपा जाय. चौगुले फायल पेपरार येता पेपरा वाचता हां कितें दिसता पण हांगा ते परते एरे म्हाज्या मागल्याक जाता. कांयच कळना. The Chief Minister has given several times and yesterday our delegation met him in the collectorate Margao and there he very clearly told that Monday evening we will wait for the online admissions. If online admissions are not opened by the Chogule Education Society, then government officials will come here in the premises and take over the admissions and at the same time the management. एडमिशन सुरू करूंक नाशिल्ल्यान चौगुले कॉलेजी मुखार धरणे धरपाची शिटकावणी आदलो आमदार दामू नायकान दिल्या. आयज आमी डिमांड करतात की पूर्ण चौगुले कॉलेज अंडर पब्लीक इंट्रस्ट एक्विजिशन कितें आसा त्या हातूंतल्यान सरकारान ताब्यान घेवची. ते नांव सुद्दां काडून उडोवचें. श्रीमती पार्वतीबाई चौगुले कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड सायन्स आनी कॉलेज सेक्शन आनी ते गव्हर्मेंटाचें नांव घालचें आनी कॉलेज चलोवची आनी सरकारान ती कॉलेज एडमिनिस्ट्रेटर बसोवन चलोवची. ही जाणी सरकारा कडल्यान जागो घेतिल्लो असो गोमुंदा दिसो बीन अशें जर सरकाराक जर नाचोवपाक शकता जाल्यार चौगुल्याक बोध शिकोवपाची वेळ आयिल्ली आसा.
आणि ताजो निषेध म्हणून आमी फाल्यां सगळे पालक वर्गांक आमी अपील करतात की फाल्यां सकाळी 9 वरांचेर कॉलेजी कडेन 8:30-9 सगळ्यांनी एकठांय जावचें. कॉलेजीन एक कर्मचारी वर्ग भितर वचपाक दिवचे ना. सिनियर रिपोर्टर लौकिक शिलकार, रिपोर्टर समीर भट आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस प्रुडंटा खातीर. केंद्रीय मनीसबळ उदरगत मंत्रालयाच्या 8वी मेरेन नापास ना येवजणेचेर मुख्यमंत्र्यान खर टिका केल्या. येवजण सारकी ना, येवजण सारकें नियोजन करून चालीक लावंक जाय आशिल्ली. सध्या हायर सेकंडरीनी एडमिशनाची मारामारी चल्ल्या ते फाटभुंयेर मुख्यमंत्री मिडिया कडेन उलयतालो. जुनाच्या पयल्या सप्तकांत एडमिशनाचो नियाळ घेतले. हायर सेकंडरीनी जाय जाल्यार आनीक डिव्हिजनां सुरू करपाक दितले अशेंय पर्रीकारान म्हणलां. खरें म्हणजे कपिल सिब्बलाचे भूत बोर्डाचेर स्वार जाले अशें हांव म्हणूंक शकता. एब्सोल्युटली फुलीश पॉलिसी. इट हॅड टू हॅव सर्टन पॅरामिटर्स बिफोर दॅट पॉलिसी इज इम्प्लिमेंटेड. केवळ आयडिया हाय असल्यो म्हणून जायना, त्यो प्रॅक्टिकल ग्रावंडाचेर प्रॅक्टिकल आसूंक जाय. त्या पॉलिसी मुळे अनेक जाग्यार भुरगे परिक्षेकूच बसनात. सो एवरेज इज अरावंड 43.5 पोरुची हे per classroom. If we increase the number to 50, we get exactly 15,900 admissions. So प्रश्न उरतलो तो 1000 ते 1500. कोणे पॅनीक जावपाची कांयच गरज ना. आफ्टर टेकिंग रिव्यू ओवर द वीकेंड we will find that what is the requirement approximately. प्रत्येक शाळेक सांगले वतले की तुमचे कडेन जर कोण रिक्वायरमेंट मागता रिक्वेस्ट जाल्यार तो रिक्वेस्ट तुमी घेवन दवरचो. साधारण एक 2-3 तारखेक रिव्यू करून ज्या जाग्यार एडिशनल क्लास काडूंक जाय ती एडिशनल क्लास काडपाची परवानगी मेळटली. एक 1,500ची शॉर्टेज उरली जर तूं जाल्यार इट इज एक्झॅक्टली 30 more divisions which if it is remaining we will take care of it. त्यामुळे कोणे पॅनीक जावपाची गरज ना. काय जाल्यार we will give more classrooms divisions म्हणजे हायर सेकंडरी खूब हायर सेकंडरी कडेन क्लासीस आहा capacity. Really increase the class strength by say 5 suppose, or in some cases adjust it by giving more classes. So there are variety of solution possible. I am not predicting any of this solution right now, but we are keeping eye on the admissions. We are getting up datas complete. After 5th, anyone who doesn't get an admission, there will be at least 1 or 2 centers in north, 1 or 2 centers in south, where from the education department where they can go and register, and we will see that those students also get the admission. घेऊ एक व्यावसायिक विसव.